शेळवण वाठारांतल्या प्रस्तावित मल्टीबर्थ कार्गो जेटी प्रकल्पावेल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली। ही जेटी फक्त कोळसा हाताळपा खातीर बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला। काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या फुडारपणाखाला पणजेच्या पर्यावरण खात्याच्या कार्यालया भायर निषेध केलो। मजगती आमदार निलेश काब्राल हांणी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून हे प्रकल्प स्क्रॅप करपाक लायतले अशें आश्वासन आमदार काब्राल हांणी दिलें। आमकां रस्त्यार हाडनाका, आमकां कित्याक रस्त्यार हाडून आमच्या हालाची कित्याक करता म्हणून डिपार्टमेंट म्हाका कळना। आनी हो कोळसो येवचो ना तो येवचो ना, वी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप दिस थिंग। आमी आमच्या गांवाची वाट लावपाक दिवचे ना। कायदो हाडपाक, कायदो जर हाताक घेवपाक पडले, वी विल नॉट हेजिटेट, वी विल नॉट हेजिटेट। आमी जर मरपाक शकता न्ही, आमी दुसऱ्या मारपाकूय शकता। ही शिटकावणी तांकां, ही शिटकावणी। आमदार तुमच्याकडे आसा? आमदार आमचे बरोबर आसा। आमदार आतां येता खंय, आमदार अजून तरी आमचे बरोबर आसा आनी आमी मानता की आमदार आमचे बरोबर आसा। बट ही ऑल्सो हॅज टू मेक हिज स्टँड व्हेरी क्लियर। आमी जेन्ना सांगले 11 हांगा मोर्चा, 11 हांगा मोर्चा, आमदारान हांगा पावपा जाय 11, आमदारान हांगा 11 पावपा जाय। आपल्या वोटराक कोणे खंयच्या आमदार जावं, कावन्सिलर जावं, झेडपी जावं, पंच जावं, सरपंच जावं, आपल्या वोटराक तुमी लायटली घेनाका। आमी जर परतले, सगळे परतयतले। ही शिटकावणी सगळ्या, ही शिटकावणी सरकारा, ही शिटकावणी पंचायती, ही शिटकावणी आमदारा, ही शिटकावणी सगळ्यांक। आमी उबे रावले, सगळे काबार करतले। आमी जर मरता न्ही, आमी लोकांक घेवन मरतले, इतलें सांगता। हो कोळसो हाडपाक सोदता। एक मिनिट, हो कोळसो एक मिनिट, दिनार तारकार म्हणटा ती कंपनी, दिनार तारकार कोळसो हाडपाक सोदता। आणि आम्ही स्पेशल ग्रामसभा घेऊन, आम्ही रेझोल्युशन घेऊन एनजीटीन गाईडलाईन दिली की बाबा तुम्ही इन्स्पेक्शन करता तेन्ना आमच्या पंचायत लोकल बॉडी आसा तांकां तुम्ही कॉन्फिडन्सा घेऊन तांकां घेऊन इन्स्पेक्शन करप। डिसेंबरा 12 तारखेर जेन्ना इन्स्पेक्शन घेतलें आमकां सांगू ना, परत फेब्रुवारी 6 तारखेर गेले। आमकां कळटा थ्रू पेपर, आमची पंचायत करस्पॉन्डन्स करता तांचे बरोबर, बाबा आमकां सांगा कितें करता ते। एक लेटरा अजून रिप्लाय करूना। एंड दिस इज अ शेम, दिस इज अ शेम ऑन द गव्हर्नमेंट, दिस इज शेम ऑन डेमोक्रेसी। फॅक्ट्स दिता की हे जाग्यार ही सगळी गोष्टी आसा, ह्यो जर आमी प्रूव्ह करूंक शकले जाल्यार तो टोटल प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो अशें म्हणटा पूण अशें हेजेर जावचें ना। आमी आतां पंचायतीक सांगला की तेणी पंचायतीक सांगला आतां हांवें की वॉच आनी तेंची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग घे, हितून ते 6 जाण जे पंचायत रिप्रेझेंट करतले फ्रायडे येवपाक जाय, तांकां ऑफिसीत हाडपाक जाय। सरपंचान प्रॉमिस केला की फाल्यां सकाळी हाडून आपण 6 जाण कोण पंचायतीचे मार्फत येतले हे उलोवपाक ते दितले। तितून मनोज आसपाक जाय, एक पयलो गोश्ट। म्हाका तेणी घातलेलो हांव आसतलोच, पूण जे फुडेकार मुवमेंट घेतला ते सगळे 6 जाण जे प्रूव्ह करूंक शकता हे सगळे फॉल्स म्हूण आमी येतले।